येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आयज पूर्ण जाली नव्या जुवारी पुलाची निमणी भार चाचणी. डिसेंबरात केन्ना तरी लोकांक उक्ती जाव येता पुलाची एक लेन. मार्चात दुसरी लेन पडू येता जाग्यार, सांगला निलेश काब्रालान. कागाळे उपरांत कुर्टीक खांडेपाराचो मिडियन बंद जालो खरो, पूण इंजिनियरांनी घातलो घोळ. बाकीचे मिडियन बंद करून लोकांच्यो वाटो आडवपाचो चलयला यत्न. हो आमचे मदीं झगडी लावपाचो प्रकार, म्हणटा खांडेपारचो एक्टिव्हिस्ट संदीप पारकार. बांदोडेचो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प अजून पडना जाग्यार. पंच वांगड्या बरोबर चर्चा करूनच प्लांट घालतले जाग्यार, सांगले सरपंचान. बुधवारा अंजुणा पुलिसांनी आपयली दर्यादेगेवयल्या रेस्टॉरंट आनी पब धन्यांची बसका. दियात ड्रग्स वेव्हार करप्यांची माहिती दिवप्यांची नावां उक्ती करचे नात, पुलिसांचे लोकांक आवाहन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत हाय प्रोफायल ड्रग्साच्यो बऱ्योच घडणुको घडल्यात, तरीकय ड्रग्साचेर आळाबंद येवंक ना. पुलीस गुळी वखदाचे वेव्हार आटापांत हाडपाचो यत्न करत आसा. घेवया ताजोच एक नियाळ. वागातोरच्या एका क्लबात ड्रग्स घेतिल्ल्यान दिल्लीचे बायलेक हॉस्पिटलांत व्हरून घालची पडली. बुधवारा अंजुना पुलिसांनी दर्यादेगे वयल्या रेस्टॉरंट आनी पब धन्यांची बसका आपयली. ड्रग्स वेव्हार आनी रेस्टॉरंट धन्यांचो हात नसलो तरी अशा घडणुकांची म्हायती पुलिसांक दिवप हे त्यांचे कर्तव्य, DYSP जिवबा दळवीन सांगले. पुलिसांक म्हायती दिवप्यांची नावां उक्ती करचे नात अशे उतारय ताणें दिले. I have appealed them to tell us. पण ते स्वतः धंदो करना अशें म्हणटा तुमी. ते रेस्टॉरंट पब ओनर आपलो बिझनेस वाडोवंक ड्रग्साचो धंदो करिना. No, I am saying that if they see anyone is consume drug inside the restaurant, inform us सांगलाय तेका. हैदराबाद पोलिसांनी सांगले की जे आसा तुमच्याकडे दिसला. ना हैदराबाद पुलिसाचे हांव कमेंट करपाक शकना. दॅट इज इंडिपेंडंट एजन्सी. पण हैदराबाद पुलीस म्हणटा हे रेस्टॉरंट ओनर धंदो करताले. कॉन्ट्रॅक्टर अशें जाता अशें दिसना. What see, I am telling you that I have not given free clean chit to anyone. I appeal to the restaurant owner that if anyone is found that suspected to be consumed drug, please inform us. Now we have deployed a plainclothes staff in outside in the parking area. I have already given the written instructions that surveillance should be kept outside in the parking area. So today we have succeeded. Today only we booked one case. So the results are coming. Now we have called the meetings of the restaurant owners. In next phase we are going to call the meeting of the lodging, and along with the staff we'll call them meeting, and then we will educate them and we'll tell them to give the information. We have to suppose we got information that X hotel the girl or boy has consumed drugs. We will get the medical examine. If the examination proved that blood report or urine report proved that he or she has consumed drugs, we will book the case against the person, and we told them we will keep your name secret so that they are not then hotel is because they are helping the police, so we will keep them name secret. राज्यातल्या घुळी वखदांच्या व्यवहाराक घेऊन पुलीस गंभीर आसात. पुलीस गुन्हेगारांच्या मागार आसात. गरजेची माहिती पुलिसांकडे आसा, जिवबा दळवीन सांगले. पुलीस सर, आय एम टेलिंग यू वी आर व्हेरी मच सिरियस. हेच्या बद्दल डावट कांय घेवप ना. तुम्ही फक्त इन्फॉर्मेशन दिवपाचें आनी एक्ट जावन जाल्यार म्हाका तासात. I am telling openly, we are very much serious. That is the reason we are calling such a meetings. That is the reason we are having educative programs, and that is the reason we are booking the more and more cases. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान समीप नार्वेकार. अपघात घडत असतात, पूण ते टाळू येतात. कित्याक तर अपघाता फाटल्यान कांय कारणां जापसालदार असतात. देखीक चुकीचे दिकेन घाळपणा, बेजापसालदारपणा वाहन चलोवप. काय गजाली टाळ्यो आनी काय पाळ्यो जाल्यार अपघाताचेर आळाबंद हाडूं येता. फोंडेचो ट्राफिक PI कृष्णा सिनारीन सांगले. बेजबाबदारपणान वाहन चलोवप अपघाताचे मुखेल कारण आशिल्ल्याचे फोंडेचो ट्रॅफिक PI कृष्णा सिनारीन सांगले.
फोंड्या येरादारी पोलिसांनी जानेवारी ते नोव्हेंबर मजगती येरादारीचे नेम मोडले म्हण वट 41,058 जणांचेर केसी नोंद केल्यो. तातूंत सुमारे 1 कोटी रुपयांचो दंड मेळयलो. कृष्णा सिनारीन माहिती दिली. So the main current of increasing accident it is all because of as per our this status it is all rash driving. Rash driving सारखे इथून main कारण जे accident आगे जाता. So again there are some other ways. So there is road engineering is there. बाकीचे conditions of roads plus traffic is also there are also this also contributes to the accidents. But the main reason is a rash driving. Rash driving, see, from our side, we are imparting educations, we are enforcing. Okay, so it is from our side we try to do everything so to avoid these accidents. In order to canna the accident all fatal, we visit them, we inspect that, and remedies we can avoid that. We also make letters to concerned department. PWD करता रोड से एका करता की सो टू इम्प्रूव दैट साइनेजेस ड्रायव्हरांक किती मेसेज दिवपाक आमी ड्रायव्हरांक एकच मेसेज दिवं शकता की ड्राइव सेफली डोंट ड्राइव रैशली ड्राइव सेफली obey traffic rules if you drive safely within the limit your speed all these accidents and all will get reduced. Official police force दिलो तर 41,000चे किती जावपाक शकता डबल जावपाक शकता काय किती जावपाक शकता. We are at present short of police because we have to it is also we have to rather than enforcement we have to book we have to also give traffic education, we also manage traffic, we have to also keep all deploy our staffs to bandobast near schools and all. There is a shortage of staff. If you get more staff, it will helpful in enforcement. It can increase. Enforcement is also one of the best things to avoid accidents. कमी जातले. If that is the enforcement is going, a strict enforcement is traffic police will be on the road. If there are more police, that visibility of traffic police will be seeing the police also at least. The violators will avoid doing any mischief. गोवा 365 खातीर फोंड्या सावन कृष्णा नायक. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत दिवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नव्या जुवारी पुलाची निमणी भार चाचणी आयज पुराय जाली. येरादारी मंत्री निलेश काब्राल आणि PWDच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाला ही चाचणी जाली. डिसेंबरात केन्ना तरी पुलाची एक लेन लोकांक उक्ती जाव येता. तशेंच मार्च 2024 मेरेन दुसरी लेन पुराय जातली. निलेश काब्रालान सांगले. आज PWD मिनिस्टरान जुवारी ब्रिजाचे न्यू ब्रिज जो 4 लेन ब्रिज आहा त्याचे इन्स्पेक्शन केले. हांगा लोड टेस्टिंगचे चालू आसा आनी तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता नियरली 32 ट्रक्स आहात जे 32 टनाचे आनी ते आयज हांगा दवरलेले आसा आनी लोड टेस्टिंग चालू आसा. आनी जेन्ना आमी पत्रकार तेंच्या कडेन विचारले की अबाउट द इनॉग्रेशन पार्ट आनी कशें कितें हांगासून ट्राफिक फ्लो जातले तेंच्यांनी सांगलें की बाय डिसेंबर एंडच्या पयलीं हांगा इनॉग्रेशन जातलें. तशेंच जो जुवारी ब्रिज आहा तो स्लोली तेजें काम हातीन घेतलें. वान्स हांगा ट्राफिक चालू जाल्या उपरांत तेजें काम हातीन घेतलें. तशेंच जो दुसरी लेन आहा जी केबल ब्रिजाची ती लेन बाय 2024 मार्च हेच्या पयलीं तेजो इनॉग्रेशन जातलें अशें तेंचें म्हणणें. आनी जे ट्राफिक जॅम जाता कुट्टाळ आनी अक्षय ह्या भागान जेन्ना हो ब्रिज ओपनिंग जातलो तेन्ना हे कमी जातलें अशें तेंचें म्हणणें आहा. त्या भायर हांगा जे स्ट्रीट लायट जावं बाकीचे जे हायवेंचेर जावपाक जाय ते जातलें अशें म्हणणें आहा. आनी लोकां कडेन मागलां की तेंच्यांनी जेन्ना रस्त्यार हेतून वयतले तेन्ना लेन मेंटेन करून वयचें अशें मागलेलें आहा. पण सांगपाचें म्हणल्यार इतकेंच आहा की बाय डिसेंबर एंडिंगच्या पयलीं हो ब्रिज इनॉग्रेट जातलो. इट इज अ सिस्टम विच इज डिझायन बरें. सो इवन तूं फाल्यां ब्लॉक जाले वेट उरलो पण काय जायना ट्रॅफिकाक आख्खे गाडयो लोड उरल्यो पण काय जायना अशें डिझायन तेणी केल्लें. मॅक्झिमम लोड कितें आसा तशें डिझायन केल्लें आसा. लोड टेस्टिंग झाल्यानंतर सर परत चायनीज जे कन्सल्टंट आहेत कोण चायनीज ते पळयतले ते हांव सांगचो ना ते करतले. पूण हो इशू आसा पळय जो सिस्टम पयलीं आमी रोड ट्रॅफिक पुलिसींग घेतले आतां फुडें वयता आनी तेंचे डायवर्जन कशें करपाचें तें पळयता. सो अल्टिमेट नोटिफाय करतले पयलीं आनी बेज ऑन दॅट मागीर फुडें आमी काम करतले. सो डिसेंबर पयलीं आमी प्रॉमीस केला CMन आमी प्रॉमीस केल्ले आनी ते भशेन आमी मॉनिटर करून डिसेंबर पयलीं हो ब्रिज इनॉग्रेट करतले. 2022 सारकें 2022 बिफोर वी वील इनॉग्रेट द ब्रिज दीस 4 लेन
दॅट विल बी 2024. सर सगळ्याकडे सर रस्ते झाला पण सर सगळ्याकडे लायटी पडना मेन हायवेंचेर सो तेचेर तुमी कित्याक बिकॉज ऑफ त्याच्या खातीरूच चडशे आता दोन गोष्टी हांवें सांगला न्ही. पयली जे हायवे जे तेंचे DLP पिरियड आसा आमच्यो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आमी जे आसा आमी हँड ओवर केल्या. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एज टू नाव टेक ओवर हँड ओवर. आता जे हो न्यू रोड बांदला पळय तेका आमी हँड ओवर करूं ना, तेका आमी डिस्कस करून ते कशें करपाचें आमी पळयतले. पण सद्याक बाकीचे कडेन सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पळोवपाक जाय तो सिस्टमा भितर तेणी मेंटेन करपाक जाय आनी ते करता पळय. कितें जालें हांव जेन्ना पावर मिनिस्टर आशिल्लो LED लायटीचो खूब प्रॉब्लम आशिल्लो. आतां तितलो ना तुवें पळय ते कोण सांगना. प्रॉब्लम आसल्यार लोक सांगता पण आता एक दोन अशी पेटना. पण आता खूप इम्प्रूव जाला आनी दे आर इम्प्रुवायझिंग द सिस्टम आनी इट इज गेटिंग स्टेबलायज. सो खंय चलना. आय थिंक देर इज 1912 तेणी आमी चालू केल्लो. तेजे कंप्लेन केल्यार ते रिपेर करता. आमचे हायवेचे स्ट्रेच आसा आमी थोडे हायवे आमी तांकां दिल्ले आसा. सो दे वील मेंटेन. पण ह्यो जो आता कंस्ट्रक्शन चालू आसा ते अजून कांय हँड ओवर करूं. निलेश बाब तूं ह्या ओल्ड ब्रिजा वयल्यान सदींच पणजे वता हे सायडीच्यान जे जॉइंटर आसा पळय ते जॉइंटर बरोबर तेच सांगता न्ही. अरे आमकां खबर आहा ते रिपेर करपाक जाय. ट्रॅफिक जातले आनी ती करता तेन्ना आमी वी ऑलरेडी डिसायडेड. आमी सांगला त्याच्या डेंजर काय ना ताका ब्रिजाक. तेजे मदीं आमी रातचें काम बी करून ताका कितें सपोर्ट मदीं 3 वरां घेतलेले पळय सकाळची ते टेम्पररी कितें करपाचें जाय लोड बी घालपाचें पट्टी म्हणजे ताका सिम्स घालपाचें ते सगळें करून आमी घेतला. सो ते आनी पयर बांदोवी चालू आसा पळयला तुमी डेली. सो ऑन दॅट बेसीस वी आर टेकन. आतां मेजर आतां करपाक जाय ते वी हॅव टू कंटिन्युअसली स्टॉप दॅट. गोवा त्रिस्टवात्री हिरू महाले कुट्टाळच्यान. कुर्टी खांडेपार महामार्गावयल्या एका बेकायदेशीर मिडियनान म्हटल्यार डिवायडरान आता वेगळोच वाद तयार केला. कागाळी उपरांत ट्रका खातीर उक्तो केल्लो एक मिडियन बंद केलो खरो पूण हायवे इंजिनियरांनी ऑर्डरीचो मिसयूज करून बाकीचे मिडियन बंद करून लोकांच्यो वाटो आडोवपाचो यत्न चलयला. हो आमचो मदीं झगडी लावपाचो प्रकार. खांडेपारचो एक्टिव्हिस्ट संदीप पारकारान इंजिनियरांची मस्ती मिडिया मुखार हाडली. कुर्टी खांडेपार महामार्गाचेर डिवायडर वादांत सापडल्यात. येरादारी करप्यांक एक मिडियन धोक्याचो जावन राविल्लो म्हणून तो बंद करपाक लायिल्लो. पूण आतां महामार्गाचे अधिकारी आदेशाचो गैरवापर करून कोपरवाड्यार डिवायडर कित्याक घालपाक सोदतात? संदीप पारकाराचो सरकाराक प्रश्न. ऑक्टोबराच्या 10 तारखेक हांवें एक कंप्लेन केल्ली की तो जो नॅशनल हायवेचो मिडियन जो आसा मदलो जो अनऑथरायज आसा तो परमनंट क्लोज करचो म्हणून. त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान ट्रॅफिक सेलाक रिपोर्ट मागपाक लेटर केले आनी ट्रॅफिक सेलान इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिले की तो मिडियन आसा तो डेंजरस आसा जाका लागून इलिगल ट्रक पार्किंग जाता आनी एक्सिडंटूय जो प्रोन दोन जाल्ले आसा ताका लागून तो परमनंट बंद करचो. सो डेप्युटी कलेक्टरान डायरेक्शन दिलें नॅशनल हायवे की तो बंद करचो आनी तो बंद जालोय बीन. म्हाजी जी कंप्लेन आशिल्ली ती फक्त त्या एका मिडियना बद्दल आशिल्ली. पण हांगा म्हाज्या ऑर्डरीचो नॅशनल हायवेच्या इंजिनियरांनी मिसयूज केलो. मिसयूज असो केलो की ती ऑर्डर तेंगेले लेबरांक मोबायलाचेर धाडली आनी हांगा जो कोपरवाड्या लोकांक वचपाक जी वाट आसा ती सुद्दां बंद करपाक ते येयले. त्या प्रमाणे हांगा लोकांचो जमलो आनी तेजेन म्हाका फोन केलो की बाबा इंजिनियर तुजें नांव सांगता की तूं हें ऑर्डर केल्या संदीप पारकारान केला. हांवें लोकांक समजून सांगलें की ऑर्डर म्हाजी आसा पयली ती त्या मिडियनाची तें काम जाल्लें आसा. हो मिडियन तांकां बंद करपाक मेळपाना. हो ओरिजिनल प्लॅनाचेर लागलेलो आसा. तरी बाय फोर्स तांकां खंयच्या तरी हो बंद करपाचो आशिल्लो की लोक खंय तरी ते पेट्टले म्हाज्या विरुद्ध आनी तांकां मागीर लोकां कडल्यान हो ओपन करूं मेळटलो आनी तो बंद केला तो बीन ओपन करपाक मेळटलो. हांगा खंय तरी म्हाका दिसता की हांगेले हित संबंध जमलेले आसा ह्या ट्रक पार्किंग आनी ट्रान्सपोर्ट ऑफिसां कडेन. हो एक म्हाका सामको एक डावट आसा दुबाव आसा मोठो. कित्याक नाल्यार ते अशें ही भुमिका घेवचे नासले. कित्याक जेन्ना ऑर्डरीचेर क्लियर कट बरयल्लें आसा की देर एग्जिस्ट वन गॅप मिडियन तो ऑलरेडी बंद जालो आसा. मागीर हे खंयचो बंद करपाचो प्रश्न येना. बरें हो जो सर्वीस रोड जो आसा ह्या सर्वीस रोडाचेर फाटल्यान गॅरेज चलता ती 10-15 गाडयो थंय रस्त्यार दवरलेल्यो आसा. फुडें स्क्रॅपयार्ड आसा तो हेंच्यांनी एक्चुअली क्लियर करून हो 2 वे करपाक जाय आशिल्लो. हो 2 वे करूंकूच ना आनी 1 वे सुद्दां करपाक मेळना. कित्याक रस्त्यारूच ते स्क्रॅपयार्डाचो माल दवरलेलो आसा आनी गॅरेज आसा आनी गाडयो दवरल्यो थंय रिपेरींग चलता. हो नॅशनल हायवेन गांवच्या लोकांक लागून कोपरवाड्याच्या लोकांक लागून हो 2 वे करचो कितें जाका लागून तांकां वचपाकूय फोंड्या बरें पडटलें आनी येवपाकूय फोंडेच्यान हांगा डायरेक्ट येवपाक मेळटलें आनी मदीं हायवेचेर तांकां. जाल्यार ह्या वाठारांतल्या महामार्गा वयल्यान यो वच करचें पडिल्ल्यान थळाव्या लोकांक जीव मुठीत घेवन रस्तो क्रॉस करचो पडटा. गाडयो वेगान धांवतात देखून हांगा रम्बलर्स घालप गरजेचें. मिडियन घालचे बदला पयलीं हो सर्वीस रोड 2 लेन करचो आनी मागीर हायवेचेर डिवायडर घालचे थळाव्यांनी मागलां.
खूप लोक हांगा जमले आसा की हांगा आमचे आतां जे मेन हायवे जो आसा पळय न्ही फूल आमचे रोड बंद करपाक सोदता आनी आतां आमकां प्रॉब्लम कितें आसा गांवचे लोक मागीर हांगा कशे येतले आमी भायर कशे सरतले आतां आमकां मेन मार्केटान वचपाक एवरी टायम आमकां त्रास जाता सो आतां हांगा कितें इंजिनियर कितें म्हणटा आमकां कांय खबर ना म्हणटा आमकां ऑर्डर आयले म्हणटा ते प्रमाणे आमी काम करतले म्हणटा ते पण आतां गांवच्या लोकांचें सोल्युशन कितें आतां सो हेचेर आमी हांगा सगळे लोक हांगा मेळून हें आसा आतां कितें आसा सगळ्यां कडल्यान आश्वासनां मेळटा आमकां पण ताचो रिजल्ट कितें आसा सो आमच्या मागणेक आमकां तशें कांय हांगा त्रास करपाचें कोणाक ना अशें फक्त आमकां हांगा गांवच्या लोकांक येवपाक वचपाक वाट सेफ जाल्यार पुरो इतकीच सो आमी कितें म्हणटा आतां हो जो रोड आसा पळय हांगा ताका हांगा 2 वे करून हांगसर लोकांक येवपाक वाट दिवपाची म्हणटा ते हय 1 वे आसा तो 2 वे करपाचो आनी जे लोक थंय आतां ते गॅरेज केल्ले आसा पार्किंग केल्ले आसा फ्रुट्स घेवन बसले तांकां क्लियर करून ही आमकां वाट करून दिवपाची आयज इश्यू म्हटल्यार हांगाचो रोड बंद करपाक सोदता ते आनी आमचे वचपाचे प्रॉब्लेम आहा कितें मिडियम बंद करता हांगासून बंद करपाक सोदता हांगासून लोकांक 2 व्हिलर 4 व्हिलर वचपाक प्रॉब्लेम आसा ते हांगासून बंद करता मागीर आमी वचपाचे खंयच्या तेच्या खातीर आमी तुमी कितें ते प्रोविजन आमकां सांगा मागीर आमी ते हे करता एक्सेप्ट करता आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा तांकां हो रोड आमकां क्लियर करा मागीर आमकां ती वचपाक मेळटलें न्ही हांगा जर टर्न मारतलो जाल्यार आमकां केरी म्हूण केरी 3-4 किलोमिटरार वयचें पडटा रिटर्न येवपाक तेन्ना तेजेर कितें तरी तुमी करपाक जाय न्ही पयलीं आमकां ते क्लियर करा आनी तेजे उपरांत मागीर कितें तें डिसिजन घ्या गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. देशभर स्वच्छ भारताच्यो घोशणा आयकपाक येतात पूण स्वच्छ भारताची संकल्पना प्रत्यक्षात केन्ना अस्तित्वात येतली हो खरो प्रस्न. कोयर प्रस्नाच्यो राशी कश्योच कमी जावपाचें नांव घेयनात. कांय कडेन कोयर विलो प्रकल्प आसात पूण ते कार्यरत ना. देखीक बांदोडेचो प्लांट. बांदोडेचो सरपंच सुखानंद गावडेन सांगले ओलो कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचेर पंचायत थळाव्या पंचांमदी बसका घेवन निर्णय घेतलो. पंचायती कडेन 21 लाखाचो प्रकल्प आसा. आमी प्लांटाक 16 लाख रुपये दिल्यात. उरिल्ले पैसे काम सुरू केल्या उपरांत कंत्राटदाराक दितले. तो ऑटोमॅटिक आसतलो. आयकात आताचो सरपंच सुखानंद गावडे आनी आदलो सरपंच राजेश नायकाक. वेट प्लांट आमी हाडलेलो पळय आतां तो ऑलरेडी आमचो इनकम्प्लीट आयलो कनेक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन कनेक्शन जाल्लें आसा. आतां आमचे मंथली मिटिंगे डिस्कस केले आनी ताका आपयले आमी जो प्लांट बसयला ताका आनी ताका विचारलें की कसो ऑपरेट करप आनी एक्झॅक्ट तेजें कितें. जेन्ना हें सगळें आमकां दिसून आयलें की जेन्ना वेट आमी लिफ्ट करतले ते लिफ्ट करून तेजी कॅपेसिटी कितली आसा तें पळोवन आमी हाडपा जाय. ह्या दृश्टिकोनान मागीर आमी डिसिजन घेतलें की हो आमचे लोकल लोकांक दवरपाचें पयलीं प्रिफरन्स दवरलो पूण ते एक्झॅक्ट तें पळयलें कंडिशन ते आमचे लोक ऑपरेट करूं शकना. जेणे करून आमी आतां कितें केलें तो प्लांट घेतलो तेजे ऑलरेडी आमी 21 लॅक्साचो प्लांट तो 16 लाख ताका पेड केल्ले आसा आनी आतां आमचो जो फायनल अमावंट आसा न्ही जेन्ना डेमॉन्स्ट्रेशन जातलें फायनल तेन्ना आमी उरलेलो तो अमावंट दितलो. त्याच बरोबर आमी आतां तें शॉर्ट टेंडर काडटले आनी ते खंयची एजन्सी आसा ताका दिवपाचो आमी थरयला. बेस्ट सोल्युशन म्हणल्यार ज्यो कोमुलदाच्यो कांय जागा आसा एंटायर आतां मडकय मतदारसंघाक जर वचत आमी जाल्यार कोमुलदाची खूब जागा आसा बांदोड्यान खूब जागा आसा. ती जागा ते वेगळे वेगळे संस्थानाक दितात. जशें म्हण आमचे दिलासाक दिल्या जशें खूब अशी हांव तेंची नांवां घेना खूब संस्थांक तेणी दिल्या. तशी तेणी ती जागा कॉमन जागा की बांदोड्या पुरती कितली एक 5000 स्क्वेअर मिटर जागा हांवें मागलेली एज अ सरपंच म्हणून आनी तितून एंटायर पंचायतीचो जो मेगा प्रोजेक्ट आहा तो बसोवपाचो म्हाजो प्लॅन आशिल्लो पूण तेणी ती डायरेक्टली फिटाळी तेणी रिजेक्ट केलें. सो तेणी अशें करचें न्ही. जशें ते स्वास्थाक खंयचे हेका जागा दितात देव धर्माच्या नांवान खंयी दिता जावं आनी कितें हितून दिता मठांक दिता जावं संस्थेक दिता तशीच समजून तेणी गांवांक प्राथमीक म्हणजे पयलीं टॉप प्रायोरिटी तेणी पंचायतीक दिवपाक जाय आनी तितून गार्बेज प्लांटूय येयलो. गोवा 365 खातीर फोंडे सावन कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसो. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. PFI म्हटल्यार पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या फातोड्डेच्या ऑफिसांत क्रायम ब्रांचीन आयज परतून एक फावट रेड मारली. ते भायर क्रायम ब्रांचीन PFIच्या कार्यकर्त्यांच्या घराची झडती घेतली. आक्षेप घेवपाक सारकें अशें कितें सांपडलां काय कितें हें सांगपाक अधिकाऱ्यांनी न्हयकार दिलो. आज परतून एकदा क्रायम ब्रांच जे आसा ह्या क्रायम ब्रांचान PFI म्हळ्यार पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया हेंचेर आज परतून फातोड्डाच्या ऑफिसांत रेड मारले कडेन आसा. ही रेड हेची पयलीं मारली ज्या आमी जाग्यार आसा थंय रेड मारली आनीक तेंचे कडच्यान जें कितें मेळटा डॉक्युमेंट हे तेणी सीज केले. तेच फाटल्यान तेंची जे रिलेटेड जे हे आसा
त्यांची घराचेर रेट मारली आनी त्यांचे कितें मेळट जाल्यार पळयल्या पूण आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा कोणाक त्यांचे कडच्यान जशी जाय आसता क्रायम ब्रांचाक हे तांकां मेळना. आज परतून एकदा क्रायम ब्रांचान परती रेड मारल्या आनी काही डॉक्युमेंट जे आसात हे तेणी आतां घेतले कडेन आसात. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया जे आसा हे खंय तरी टेररिस्टांक सपोर्ट करतात हे क्ल्यू जेन्ना दिल्ली हांगा मेळ्ळे आनी त्याच धर्तेचेर त्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचेर सगळे रेडी पडपाक स्टार्ट जाल्यो. आज तुमी पळयतात की ह्याच बिल्डिंगेक त्यांचे ऑफिस आसा आनी ह्या ऑफिसाचेर आज कोर्टान एक नोटीस मारले कडेन आसा की तांकां दिल्ली हायकोर्ट जो आसा ह्या हायकोर्टाक तेणी एपियर जावचे म्हणून ह्या 8 तारखेर आतांचो जो डिसेंबर म्हयनो आसा ह्या 8 तारखेर ते एपियर जावचे म्हणून. त्याच बरोबर जितले पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे जे मेंबर आसात तांकां आनी तेंचेर ज्यो केसी जाल्यात तितल्यांकच खंयच्या ज्यो एक्टिविटीज आसात हेतून भाग घेवचो न्हय म्हण ते सांगले कडेन आसा. आनी हे जर घेतले जर लोकल पुलीस स्टेशन जे आसा ह्या लोकल पुलीस स्टेशनान तेंचेर इन्क्वायरी करची आनी तेंचेर एक्शन घेवची म्हणून हेंय कोर्टान तांकां सांगले कडेन आसा. जी सेक्शन लायल्यात ह्या सेक्शनाक तांकां कांयच करपाक मेळना, तांकां उलोवपाक मेळना आनी कांयच ना. आज तुम्ही पळयात आज परती एकदा क्रायम ब्रांचान तेचे रेड मारले कडेन आसा. ह्या रेडीक कितें मेळ्ळा कात मेळ्ळा हे कोणाक कांय खबर ना. खंयचो ऑफिसर जो क्रायम ब्रांचाचे आसा हो उलोवपाक तयार ना. ते इतले सांगतात की तुम्ही जे कितें आसा हे आमच्या हाय ऑथॉरिटी कडच्यान घेया म्हणून. आता पळोवचे पडटले की जी क्रायम ब्रांचान रेड मारल्या त्या रेडीक तांकां कितें मेळ्ळा कात मेळ्ळा हे पळोवचे पडटले. ना जाल्यार क्रायम ब्रांचा रेड मारून फायदो कितें आसतलो हांगा खंय तरी कितें तरी मेळपा जाय आनी मेळ आसतले अशें दिसता. सगळे किती मेळटा कितें आसतलें कितें आसलें आतां कितें मेळ्ळा तेंचे कडच्यान क्रायम ब्रांचाचो जो डीवायएसपी आसा हेचे कडेन सुरजा फुड्यान उलोवपाची खूब ट्राय केली पूण तो उलोवपाक कांयच रेडी ना. आमी तांकां पॉप्युलर फ्रंटाचेर आज तुमी रेड मारली तेंचेर कितें मेळ्ळें कात मेळ्ळें हेजेर ते कांयच सांगपाक तयार ना. ते म्हणटात एसपी फुड्यान विचार. आज तुमी पळयतात ह्या ज्या ऑफिसाचेर आज रेड मारल्या ह्या रेडीचेर आज तेंचेर नोटीस चिकटयले कडेन आसा आनी ह्या नोटीसी सांगले कडेन आसा की तेणी 8 तारखेर दिल्ली जो कोर्ट आसा ट्रिब्युनल ह्या कोर्टाक एपियर जावचे म्हणून. आता पळोवचे पडटले की ते केन्ना ह्या कोर्टाक प्रोड्यूस जाता ते. आज पयल्या तुमी 2 ज्यो गाडी येयल्ल्यो ह्यो दोनूय गाडयो आज भरून गेले कडेन आसात. तांचे कडच्यान कितें मेळटा अजून कांयच खबर ना. गोवा 360 खातीर मडगांव सावन रमेश नायक. डिसेंबराच्या पहिल्या सप्तकात पावसाची शक्यताय ना अशें हवामान विभागान म्हटलां. बिरेस्तार मेरेन तापमान सुमार 2 डिग्री सेल्सियसांनी कमी जातले. येता ते कांय दिसात धुके अणभवपाक मेळटले. बिरेस्तारा सकाळी धुक्याचे वातावरण अनुभवपाक मेळटले. त्या उपरांत काही प्रमाणात कुपां दिश्टी पडटली. दनपारा तापमान वाडिल्ले आसतले. आयज चडीत तापमान 30 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले. बिरेस्तारा ते 33 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावू येता. सांज मेरेन उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरूं येता. रातच्या वेळार दव पडटलो. बोट धन्या खाशिल्ली सुचोवणी ना. 1 आनी 2 डिसेंबराक सुके. बिरेस्तारा दवाचो शिवर. चडावत आनी उणें तापमान 33 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. बिरेस्तारा उण्या तापमानान 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव. बोट धन्या खाशिल्ली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोंयकारांचो आवाज गोवा 365. मोग आसचो.